Year 22. मुगशनो आईच्या या मिसाक तेसावा आपल्या 50व्या वर्षाच्या गोल्डन बर्थडे संदर्भी अर्गामी स्थिता सैमन पिंटो ताका आमी बरो गोल्डन बर्थडे मागता. तशेंच जल्मा दिसा संदर्भी अर्गामी स्थिता विनोता डिसोजा ताकाय बरो जल्मा दीस मागता. बरे भलायके पसत ते सांग घेवन मीस दिता शर्विन क्रिस. तशेंच ते सांग घेवन मीस दिता फ्लोरीन लोबो. देवादीन एलिझा आनी देवादीन मोनिका पायस हांच्या आत्म्याक मीस दिता वलेरियन आनी सेलीन पायस. हे सर्व ते सांग पसत मिसाचें बलिदान देवाक आमी भेटोवन दितना आमची मागणी ते सवा ह्या बलिदाना मुखार देवाक भेटोवन दिवया. आज आसराच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट सैमन पिंटोन ताच्या 50व्या वर्सांच्या जल्मा दिसा संदर्भार ताणें दिला. तशेंच दोनपाराचें जेवण दिलां लीना लोबो बेंदूर. ह्या दोनी दानीचो कुटुंबांचो आमी उपकार बावडटा. सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. क्रिस्त देई मोगाळ भवन आनी भिडीनो हाचे सुवार्ते मुखान सांजुवांव बाप्तिस्ताची कलतेपणाची जिणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सुमयेच्या येण्याक कलतिकायेन आमी तयार करूंक आनी ताचे जिविताचे आदर्श आनी प्रेरण घेवंक सुवार्थ आमकां आपोवणें दिता. तर सुमया थंय आमी कलती जावन जिवंक सुकलेल्या खातीर बोगसाणें मागया आनी एका मनान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बोवा भयणीनो मुसुगण्या सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवाद प्रिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससच्या जिविताक पावूं. Somia kakluta, Somia kakluta, Krista kakluta, Krista kakluta.
तुया. मोगाळ बापा, तुझे एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताचे येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान तुजी साकरी करूंक आमी पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किडया, इस्रायेला हलके किडा, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इस्रायेलाचो पवित्र देवूचो तुजो सोडवंदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोरते दांत आसतलो दांत्रो. तूं म्हणटलोय आनी पर्वताचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं फुला भाशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारे ताका लोटून पयस व्हरतले. वादळ ताका शिमडायतले, तेन्ना तूं सर्वेस्परा थंय संतोस्तलोय. इस्रायेलाच्या पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय. दुबळी आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात, पूण एक तेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायेलाचो देव तांकां सांचो ना. पाड पडले उंच जाग्यांनी हांव न्हंय वळाशे करतलो आनी फालक्यांनी झरी फुटाश्यो करतल्यो. हांव आराने एक तळे करतलो आनी सुकी बैन उदकाच्यो झरी फुटयतलो. आरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, मेंदी आनी जैतनाचे रूख. कडे बोईंत हांव सुरू सवे, जुनिफर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशे सर्वेस्पराच्या हातांत हे सगळे खेळा म्हूण सगळ्यांक दिसतले आनी कळीत जातले. सगळी चिंतूंक पडटली आनी समजूंक पावतली. देवाचे उतर हे. देवाचे वडणूक. श्लोक. सोमी दयाळाने काकुळदार दीर्घ शांतेन आणि प्रीती मोगान भरलेलो. सोमी दयाळाने काकुळदार दीर्घ शांतेन आणि प्रीती मोगान भरलेलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक गाता. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रस्ते ते काणवळ्यान भरलेलो. श्लोक. सोमी दयाळाने काकुळदार दीर्घ शांतेन आणि प्रीती मोगान भरलेलो. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गतेले. तुजी भक्त तुका दिन वाजतले. तुजे राजवडकेची महिमा वाकणतले आणि तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडटले. श्लोक. सोमी दयाळाने काकुळदार दीर्घ शांतेन आनी पितू मोगान भरलेलो. अशें समेस मनशांक तुजी वर्ती करतवा आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज कधीच न्हय आळवोवचें. तुजी राजवडकी संततेचे संततेक बळटली. श्लोक. सोमी दयाळाने काकुळदार दीर्घ शांतेन आनी प्रीती मोगान भरलेलो. उद्गार. Alleluia. 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 गळया तुम्ही आकाशानो वयर तावन नितीवंतपणाच्यो शेणो आनी मळबा वयली मोडा पावसा बरीत वतू उक्ती जावन दण आनी वयर चरून तारो.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवांव विशीं उलयत आसता अशें म्हणा लागलो. सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नानदातार जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजान कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो. स्नानदातार जुवांव आयलेल्या काळात जावन आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांवच्या काळा पर्यंत घडोवंक आसलें ते सर्व प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें. आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तोच तो येवचो आसलेलो एलिया. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. क्रिस्त देई मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयची सुवार्ता सा जुवांव बाप्तिस्ताचे जिविताची ग्रेस्तकाय कितें म्हण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नानदातार जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तर जुवांव बाप्तिस्ताच्या जिविताचें वर्तेंपण कितें म्हण आज आमी विचारूंक जाय. जुवांव बाप्तिस्ताच्या जिविताचें वर्तेंपण ताच्या ग्रेस्तकायेंत, संपत्तेंत, अधिकारांत या खंयच्या हेर संगतेन आटापून ना. बगार ताचें वर्तेंपण 3 संगतेनी आटापून आसा म्हण आमकां देवाचें उतर कळीत करता. पयलें, जुवांव बाप्तिस्ताचे जिविताचे शेवटचे क्लॅरिटी. ताचे मिसांव कितें म्हण जुवांव बाप्तिस्त तो सारकें जाणा आसलो. ताचे मिसांव जावन आसा सडवणदाराच्या येण्याक वाट तयार करची. आनी ती आमी आदल्या आयतारा त्या शर्मा वेळार सुवार्ते आमी नियाळ केला. जुवांव बाप्तिस्त जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावला. ते देखून पयलें जावन ताचे मिसांव, ताचे जिविताचे शेवट आमकां ताचे स्पश्टता कळीत करता. दुसरें, जुवांव बाप्तिस्ताचें धैर्य. तो पाताक बदला, पातकी जिणी बदला आनी त्या खातीर आपणाचे जिवाचें बलिदान करूंकी तो फाटीं सरोना. आनी आमकां ताचें जिवीत कळीत आसा. ताणें सत आसा तें तशें सांगलेल्या खातीर ताची जिविताची बली जाता. तिसऱ्यान, जुवांव बाप्तिस्ताचें कालतेपण, ह्युमिलिटी. ताणें म्हळें, तो वयर वचाजे, ही मस्ट इन्क्रीज आनी आय मस्ट डिक्रीज. हांवें सगळा देवाचेक म्हणटा आसतना आपूण व्हरतो न्ही, म्हणजे उपरांत येवचो आसा तो सुडवणदार व्हरतो. तर जुवांव बाप्तिस्त आमच्या जिविताक ताचे वर्तेपण देवाचे समोर कितें म्हण शिकयत आसतना ताचें विश्वासपण आनी तें विश्वासपण आज आमकां वर्तें करता म्हण सुवार्ता आमकां कळीत करता. तर आयचे दिसा आमकां आमी विचारूंक जाय, जुवांव बाप्तिस्ता बरी आमच्या चलत्या जिवितान आमी देवाक जेजूक विश्वासी रावल्यांगी. दुसऱ्यान,
आमी देवाचो ताळो आयक लागी या संसाराचो ताळो त्या गठोळ्यामध्ये आमी शिरकून पडल्या उंगी. आनी तिसऱ्यान जेजू क्रिस्त म्हणजे जिवितान उरतो जालागी या संसारी संबंध गिरेस्तकायी वस्तू संगत्यो ताका प्रायोरिटी आद्यता हांवें दिल्यागी. जुआंव बाप्तिस्ताचे जिविताचे प्रेरण घेवन कलतेपणान सोम्याक विश्वासी रावूंक सोम्या लागीं कृपा मागून घेवया. आमेन. C57. म्हज्या भावां भयणीनो, आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमचे आतंत्र बलिदान आपल्या मनाकरे महिमेक आमचे मुखे पवित्र सभेच्या नावान सर्वेस्पर मारून घे. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशें तांचे स्वरवीं ससनाची सडवण जोडूंक आमी पावा अशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तुवें बसायलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगोंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळपारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी सोमसा भरला तुझा वैभवा. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे
करूस तुम पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत फातकांचे बोगसाणे मेळशाक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारुफतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडत सोड परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन तोंड आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पीट पाऊल सलाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये सांगाती, भगेवन जुजे दिसपती, भगेवन अंतोन, भगेवन नर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन एका मनान सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षयता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली अनवरांतली आमकां निवार. दे करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवुशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय, विघ्नां आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या ससनाक सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवाय त्या सुमयेची शांती एकामेका वांटून घेयात क्रिस्ताची शांती देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी ही आशीर्वादाची काल्स जेजू लागीं ताच्या रक्तान आमचो एकवट करता हो मोडलेलो उंडो जेजू लागीं ताचे कुडींत आमचो एकवट करता आनी तूं वांटो घेतात ती सगळीं सुभागी सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली D77. सोमिया येण्या तुझ्या अंधनिया जीविताका पुण्या रूपा तू मोगाळ सोमिया तारोग जाऊ मोगान येऊन जीवी म्हाका Sarin bartai, jivi sufol kartai, rako ravla somia, yenya tuja dania, jivi taka punya rupa itu mogar somia. Somia, yenya tuja dania, jivitakan punya rupa itu mogar somia. कडजंदेले जेजू मौन पुडी नरगां बटोविया
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आणि सदां बाळतेल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. Jesu आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर वेगी या Salvakarcha Munchakula Nasam Kedi Sodinaka Yehi Jesu Amcha Somya Sodayamka Pakyam Ganya Amritamcha Jiva सगळ्यांची बटवणी येजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कमाने कष्ट आमच्या पथकाच्या फारीकपणापासून आणि अल्तारीच्या व पवित्र सक्रामेंतांत तुवें तुका आजकाल आसतना बटवनच्या सुमेसी हृदयापासून भाग्यवंत ओंकार मोरयेच्या कथावेण काळज मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलाच्या हृदयापासून आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्यात दाखोवलेल्या हृदयापासून हिंसर हांव तुका भेटयता. सर तुझे पासून येजूच्या बो पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे राजे आयच्या दिसाच्या मागण्यात आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू तुझ्या बो देवी काळजाची सुसाये राख आमच्या बो भाग्यवंत पाप सैबाक जाता ताका उसवाड गटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयान पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता. ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नेस क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंता म्हजे सोद म्हज्या आयच्या दिसाचे कर्ज आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या क्रिस्ताच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या अपण्यापासून बक्षी म्हजी सुमेस पतका म्हजी पतकाची काकूळ कर. देवा पवित्र ज्ञा ती सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पतकांवर पडना जावच्या. तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पतकाची काकूळ कर. म्हाका पतक्या बक्षी. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वच देव अनेका देवात एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सत म्हणटा. तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पतकां खातीर मेलो आनी जिवेंची मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव म्हणटा. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव म्हणटा आनी सारता. कित्याक तुजो स्नेह सतारी सनवाय आनी तुवें देवडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटोवन फुडनाय. ह्या बाबतींत जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरोवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पतकांचे बक्षाने आनी जिणे उपरांत सस्नीक सूख जरतली म्हूण हांव बरो वचता.
कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या बरोशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या पासत म्हज्या पेल्यासय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमित सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजार सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोवया आनी सर्वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे सुमेस येतली म्हूण ती निश्चय करता आमेन. समयाच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र नवरी कृपेस जाली. नमान मरये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिदा वशुबाई वोपिया काते विरतिकर आता आनी शामरस कळी आमेन. आपले समयाची साकन तुझ्या सुधरण नेमचे जाव नमान मरये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिदा वशुबाई वोपिया काते विरतिकर आता आनी शामरस कळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस आनी जालो आमचो पदेची येलो नमान मरये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिदा वशुबाई वोपिया काते विरतिकर आता आनी शामरस कळी आमेन. मागीर देवाची माया पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या पासून आमी फोसून शाकाते मागया येसू मी आपल्यान बरी खबर दिले वरवी तुझा पुतान क्रिस्तान मुशपन घेतल्या मी जाल्या तुझा कष्टानी कुर्सा वरवी जीवन परशान दाखवे पवाशे जुगुर पाप शांतस करणे बोध पर मी मागता त्यास क्रिस्तांच्या समरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या शादी स्वातान सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या शादी स्वातान सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या शादी स्वातान सदा सर्वदा आमेन. दवा गेल्या बडव्या आमच्या रकम्या सर्गीची दैन म्हाका दिलाय सबेन मुजी मोदूस वाडाय म्हाका राख सबाळ सले आमेन. जुबले वाचे मागणे सर्गीच्या बापा तुझा पुता जेजू ख्रिस्त आमच्या भावाते तुवें आमकां दिलेलो बावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जालेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गीच्या राजशायेन आमचो भगियंतर एक परस जागृत करू. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेची बी पोषण करतली जावन रूपांतर करू. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा तुमच्या खंडीत बरवशान मनशा कुलांनी सगळे सृश्टेते ते बी रूपांतर हाडू. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नासतली तुजी महिमा सस्नाक परसलतली. जुबले वाची कृपा बरवसाची यात्रिका सावनासच्या आमचे ते सर्गींच्या दिवल्या दिवशी अत्रेक नवो करू. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सडवंदर असो आनंदाने समाधान पासारू. सस्नाक आशीर्वादी जाले आमच्या देवा तुका स्नान काळ महिमा आनी होगलाप जाव. मुखार पुत्राचो आमकां बरे आशीर्वाद देवांका मागीर कसो करूं आनी आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.